सो संजय घेता सद्या गिफ्ट माझे आता शॉपिंग करता ती इलेक्ट्रॉनिक सर आमची गेट येयली जी आयज लागतली सो आता हांगसर कितें कितें घेता ते घेतले रे घेतले आनी सद्या फर्निचर पळयता. सो हे गायज गुड मॉर्निंग. तर सकाळची नाही 9:30 जाल्ली आसा आनी त्याच बरोबर कालच्या भशेनच नाही आयचो व्हिडिओ सुद्धा हांवें बेगिनात असो स्टार्ट केला. म्हटल्यार सांगपाक गेल्यार नाही हालींच्या दिसांनी म्हजी सकाळ जी आसा नाही ती भरपूर बेगिना जाता नाजाल्यार 9:30 बीन अशें हांव उठ्ठालें. बट आतां कामाचो लोड इतलो आसा सो बेगिनात अशें उठचें पडटा. सो आयज सकाळी सकाळी म्हटलें व्हिडिओ स्टार्ट करुया. आयजूय भरपूर अशी कामां आसा. एक्चुअली काल तर भरपूर काम जालें जीव सामको काबार जालो. बट आसलें तशें आयज बेगिना उठचेंच पडलें कारण आयजूय थोडी फारशी कामां आसा आनी मेन म्हटल्यार आयज आमी वचपाचें आसा शॉपिंग करपाक. सो हांव मम्मी संजय बी कारण थोडे गोश्टी म्हाका शॉपिंग करूंक जाय स्पेशली इलेक्ट्रॉनीक म्हण त्याच्या मागीर म्हणटात तशें फर्निचर म्हण अशा तरेन म्हाका थोडी फारशी शॉपिंग करूंक जाय. सो आयज आमी दोडामार्गारूय वचपाची आसा. जी शॉपिंग कितें करता ती तुमकां फुडें पळोवंक गावतली. आनी तेच्या भायर एक गडबड आसा ती म्हटल्यार आयज गेट लावपाक सुद्दां येवपाचो आसा. एक्चुअली काल येवपाचो आसलो बट पॉसिबल जावंक ना सो ताका लागून आतां येवपाचो आसा. तो बीन सकाळी सकाळी येता. सो अशा तरेन दिसाची सुरवात जाल्ली आसा आनी पावसानूय मातशें बरें केलां. आनी तेच्या भायर सद्या हांव घरा कडेन येयला कारण काल तर आमची शिफ्टिंग जाली सो सगळे कपडे बीन न्यू म्हण ओल्ड म्हण हांगसर येयल्ले आसा. तेका लागून आतां वयताना कितें तरी जाय न्हय ड्रेस म्हणटा तसो तेका लागून कितें तरी आतां म्हटल्यार सोदया ड्रेस पळोवया म्हटलें तेका लागून हांगसर येयला. आनी मम्मी बाकी थंय तयारी करता. आतां खंयूय भायर सरपाक जाय म्हटल्यार सगळें करून वयचें पडटा न्हय तेका लागून. आनी गडबड अशी जाली की गेट लावपाक सुद्दां आतांच येवपाक आसा. एक्चुअली सांजचो बीन येयल्लो जाल्यार खूब बरें आसलें बट कामां जाता ती बरी न्हय तेका लागून. सो एक्सायटेड आसा हांव शॉपिंग करपाक तुमचे बरोबर शेअर करतलें. आनी तेच्या भायर ऑर्डरी सुद्दां खूब येयले. आतां ते तुमचे बरोबर केन्ना शेअर करूंक गावता ते पळोवया. ओके सो चला म्हणटा तशें पळोवया कसलो ड्रेस बीन गावता तो सद्या. शिफ्टिंगेन खंयच्या खंय पडलेले आसा सगळे तेका लागून. सो येता हांवें पयलीं विंडो ओपन केलो बरें एअर पास जाता आनी बरें दिसता वेदर मागीर. तर चला आतां फुडें या. सगळ्यान पयलीं लायटी ऑन करून दवरया सगळे बरोबर न्हय. हे पळयात आतां हे लायटी ऑन करया. हां सो म्हणटा तशें आतां पळोवया हांगसर सगळे पडलेले आसा. ड्रेस गावपाक मुश्कील तरी बट एक सुद्दां ड्रेस गावलो जाल्यार व्हडलो म्हणपाचो बरोबर न्हय. सो विंडो ओपन करता. आतां कशें जालें न्हय. आं येता येता. सो आमचो मातसो एक्वेरियमय काडपाक जाय कारण आतां गेट लावपाक येतलो न्हय तेका लागून. एक्वेरियम जो आसा तो भायर दवरलेलो आमी सगळी गडबड. ही पळयात हो एक्वेरियम आतां भितर शिफ्ट करता आमी कारण हांगसर थोडेंशें काम जातलें फाल्यां पेंटींग जातली तेका लागून. सो चला मातशें काम करता आनी मेळटा तुमकां. गे तुजी साडी बीन हांगसरूच आहा न्हू तुजी साडी बीन. सो चला आतां हांव ड्रेस पळयता. सो शिफ्ट केलें हांवें. सो हांव आसलें आतां काडपाक न्हय डेंजर जाणा. खुबशें कितें कितें आसा एक खंयचो गावता न्हय तो घालतलें हांव. सो पिशवे बांदून दवरले न्हय खंयचो म्हूण सोदतलें पळोवया. सो गेटूय येयली आमची म्हणटा तशें आवाज येयलो गाडयेचो. सो गेटीचेंय काम जातलें बरें जालें बेगिना. सगळीं फटाफट कामां जालीं न्हय का बरें दिसता म्हणटात तशें बरोबर न्हय. आनी जितलें बेगीन जाय तितलें आमकांय बीन बरें. सो अशें आसा. आनी कितें म्हणटा तशें चला 10:30 सुमार आमी वचपाक वयतलीं दोडामार्गार. सो चला म्हणटा तशें मातशें ड्रेस बीन पळयता. ओके आनी मेळटा तुमकां. फायनली म्हाका ना एक ड्रेस बी गावलो आनी त्याच बरोबर आयचें वेदर थोडें फारशें बरें आसा. आनी हांगसर आमची गेट सुद्दां येयली दाखयता पळयात तुमकां. सो ही पळयात हांगसर आमची गेट येयली जी आयज लागतली. सो थोडें फारशें काम जें आसा तें आयज कंप्लीट जातलें. सो अशी फटाफट कामां कंप्लीट जाली न्हय का भरपूर बरें दिसता ना भरपूर बरें दिसता. तेच्या भायर थोडेंशें फर्निचर येतलें इलेक्ट्रॉनीक येतलें सो तें काम बीन जातलें. तेच्या मागीर फुडली
आणि थोडीफारशी शॉपिंग असतली. सो हांगसर मम्मीची गडबड. ओके सो चला मातशें हे बीन करता. हांगासले सगळे ओपन करून दिता, क्लियर करून दिता, कारण गेट लायतलो तो आनी आमी बाजाराक वयतली. सो तेका लागून ओके. सो हे मातशें क्लियर बीन करता आनी मेळटा तुमकां. सो गायज टायम नाही सध्या बेगिनाच जाता. एक्चुअली 10:30चो टायम असलो आमी वचपाचे म्हणून. आणि फायनली म्हाका एक ड्रेस गावलो हो पळयात. सो गावलो तो व्हडलो म्हणटा तशें त्या गर्देन, कारण पिशवेन कळना एक्चुअली कपडे खंयच्या खंय आहा ते. आनी तशें अरेंज करूंक ना आमी, म्हटल्यार कपडे स्पेशली, कारण वॉलपेपर मारूंक जाय आलमारीक नाही तेका लागून. सो गेटीचें कामूय स्टार्ट जालें. आमी येता म्हणसर गेट बीन लागतली म्हणटा तशें. सो चला आता फटाफट रेडी जाता. आयचे वेदर दाखोवून ना तुमकां. हे पळयात आयचे वेदर आसा ओवरऑल ओके ओके म्हणू शकता. काळोख केला पावसान बट बरें आसा. हे पळयात सो अशें आसा. तर चला फटाफट आता रेडी जाता. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. फायनली म्हणटा तशें हांव रेडी जालें आणि त्याच बरोबर आता 10:30 जावन गेल्ली आसा. सो आता आमी बेगिना म्हणटा तशी भायर सरतली, कारण 10:30 आमी टायम हे केल्लो की वयतली म्हणून, कारण घरा कडेन बेगिना येवपाकूय जाय. आणि मेन म्हटल्यार कितें जाता ना, प्रॉब्लम म्हणटा तसो अर्धे सामान आमचे हांगसर आसा, अर्धे थंय आसा. तेका लागून रेडी जावपाक मातसोसो टायम जालो, कारण पावडर जर हांगसर आसा जाल्यार क्रीम थंय आसा. अशे तरेन सामान हे जाल्लें आसा. म्हटल्यार तुमकां आयडिया लागली आसतली. सो अशें आसा. सो आतां वयतली आमी फटाफट आनी येताना मागीर रिक्षा बीन करून सगळें सामान घालून हाडटली अशें प्लॅनिंग आसा. आतां पळोवया. आनी पावसाचें वातावरण पळोवया कितलो सपोर्ट करता तो, कारण बाजार करप म्हटल्यार पावस येवपाक जायना अशें ना. आनी गेट तर लावप चालू आसा. सो आमी चावी बीन घेवन वयतली म्हटल्यार जातलें सगळें ओके ओके अशें आसा. सो पळोवया. आतां संजय येवपाक भायर सरला, तेचोय वेट करता आमी. तो येयलो काय ना भायर सरतली सोगली. आनी कसो कसो म्हाका एक ड्रेस गावलो ते व्हडले म्हणपाचे, आनी लकीली हो ड्रेस गावलो जेतून हांव भरपूर कम्फर्टेबल आसा. ओके तर मम्मी बीन रेडी जाली. आता फटाफट या बाजार करया. थोडे फारशे शूट करपाची ट्राय करतले, कारण बाजार करता करता मागीर व्हिडिओ करूंक पॉसिबल जायना तेका लागून. ओके तर चला दोडामार्गार बाजार करून येवया. म्हटल्यार मातशें एन्जॉय करया. दोडामार्गार आयलो बाजार, आनी स्पेशली आयज तर मम्मी वयता सो तेका लागून. ओके तर चला या. त्या सायडीन हा पळय. सो गायज आमी न्हय दोडामार्गार पावली आनी सद्या फर्निचर पळयता. म्हटल्यार आलमार म्हटल्यार आलमारीचो प्लॅन ना तरी पण पळयता. ती पळय ती लास्ट आसा पळय ती गोल्डन. सो ही हितून सादी 7 पण 7 सो हांगसर सद्या आमी दोडामार्गार पावली आनी बाजार आमकां चालू जालो. एक पळयता आमी आतां. सो थोडे फारशे आमी नाही सिलेक्ट केले. आता बाकीचे पळयता. हय वरया बरी आहा न्हू. सोमते एकदम रिक्षेन जातले सगळें. तो पळय संजय थंय पळयता कितें कितें. हांगसर आमी पळयता आलमारी बीन. सो घेतले आमी जे घेवंक जाय ते. आतां बेस्ट चेक करता बाकी. सो चला फायनल करता आनी मागीर मेळटा. सो गायज आमचे न्हय फर्निचराचें काम जालें. घेवपाक एक गेल्ली पण 4 गोष्टी घेवन येयली. आतां आमी वयता इलेक्ट्रॉनीक पळोवपाक आनी हांगसर दोडामार्गार ST स्टँड हो पळय. सो आतां ना इलेक्ट्रॉनीक पळयतली आमी. इलेक्ट्रॉनीक घेतली आनी वयतली. आनी दोडामार्गार फर्स्ट टायम हांव
ब्लॉग करता. सो मागच्या बीन एक्चुअली सवय आहे म्हाका. हांगा कशें हांगा सगळीं जाणां पळयतात मागीर कॅमेऱ्याचेर कितें उलयता तें. सो संजय ऑलरेडी गेलो. आमी चलत वयता. टेबल सीट जावची ना न्हय तेका लागून. आनी हांगसर एस टी येता. मम्मी बेगीन यो. एस टी येता एक पळय लालपरी. एस टीन या हे पळय एस टी येयली. आता इलेक्ट्रॉनिक थोडेसे घेऊंक जाय. ऑलरेडी लिस्ट करून येयले आमी. आनी हांगासलो बाजार आमकां कळना कित्याक आमी चडशी म्हापसा करता. तरी पूण ट्राय करता. सो हांगसर भाजी बीन बरी आहा पळय. सो पावत येयले आमी शॉपा कडेन. सो चला शॉपार वयता आनी मेळटा तुमकां. डायरेक्ट थंय वचूनच मेळटा कारण मातशें चलत वचूंक जाय तेका लागून. सो फायनली आमी पावली गायज. आतां शॉपिंग करता ती इलेक्ट्रॉनीक. आनी हो पळय कितें पळयता रे. कितें घेवं कितें नाका अशें जाता. तो पळयता स्पीकर बीन पळयता आसतलो. चल भितर. सो चला आतां इलेक्ट्रॉनीक शॉपिंग करूया. ती दाखय पळोवया. हय घेतले रे. घेतले. सर 27 वर्सां गॅसीक न्हू. सो हांगसर मम्मी कितें कितें घेता बाबा. कितें इलेक्ट्रॉनीक जालें. आतां आमी आयदनाच्या शॉपार वयता. म्हणटा आयदनाची थोडीशी हयसर शॉपिंग आसा ती करता. सो शॉपिंग जें आहा ती काबार जायना. सद्या घेता आमी इलेक्ट्रॉनीक. परत दुसरे कडेन येयली. सो संजय घेता सद्या गिफ्ट म्हाजें. सो गायज आतां आमी येयल्या आयदनाच्या शॉपार म्हणटा तशी. एक घे. तर वयता. वाटयो आहा पळय. सो सद्या हांगसर न्हय मम्मी घेता आयदनां थोडीशी. वाटयो कशे डझन सायजी प्रमाणे. सद्या आमची शॉपिंग न्हय बरें जोरान अशी चालू आसा. म्हटल्यार थोडीशी आयदनां जाय आसली प्लेटी बी. सो ते सद्या घेता आमी. म्हटल्यार न्हय ओवरऑल थोडी फारशी शॉपिंग केली. आतां थोडी उरल्या ती करता. आनी तशें पळोवंक गेल्यार अशें बाकीचे जाय. हय घे. सो हे घेतले काय मागीर मेळटा तुमकां. सो फिरून फिरून सद्या आमी न्हय सुपर मार्केटान येयल्या. म्हटल्यार थोडी फारशी शॉपिंग करून करून घेवन दवरलें आमी सगळें. सो आतां एकदम न्हय पोटाकय भूक लागली. करता आमी 1 kg 70. सो सुपर मार्केटान थोडेशें सामान घेवंक जाय तें घेता. मागीर पळोवया. गाडी पळोवपाक जाय आमकां. गाडी करूनच वयतले आमी. उलोवपाकूय एनर्जी ना कारण भूक लागली. पळोवया आतां हांगसर कितें कितें घेता तें. साकर आसा ती पळय. सो काडया कशें कितें कितें घेवंक जाय तें. तेल पॅकेट जाय. पळोवया. सो आतां न्हय भायर पावस पडटा. म्हटल्यार पावस स्टार्ट जाला. सो सर अगरबत्ती बीन आसा. एक घेवया बरी अगरबत्ती म्हणटात तशी. सो कितें कितें दिसता न्हय तितलें तितलें घेता. एक्चुअली लिस्ट करून हाडला आमी. लिस्ट वायज घेता कितें कितें. सो तें बरें पडटा न्हय म्हणटात तशें. सो थोडें देवाचें सामान घेवपाक जाय. सो कुमकुम जर घेवपाक जाय. बास्केट न्हय म्हूण मम्मी हांगसर हाड बास्केट हाडली अशी. 2000 years later. हां तसं
स्टीलच्या प्लेटी. सो गाईज फायनली आमची सगळी शॉपिंग झाली आणि सध्या मी असा साळान मावशे गेल्या थंयल्या थंय थोडे फारशे सामान जे आसा ते कलेक्ट करूंक जाय आणि हो पळयात संजय ते सध्या कलेक्ट करपाक रावले आमी म्हटल्यार मावशे गेले थंय ते पळयात देवूळ थंय आणि वेदर बरें आसा. सो एक्चुली शॉपिंग म्हटल्यार नाही टायम कमी पडलो म्हणजे टायम सांगपाक गेले नाही आता कितको आला 3 जायत येयली शॉपिंगूच सोंपना आमची. सो पळयात रिक्षेन येयले सध्या आमी मम्मी घेवन येतली जे कितें आसा ते. फायनली म्हणटा तशें फायनली म्हणटा तशें आतां जस्ट नाव पावले आमी घरा कडेन. एक्चुली 10:30 गेल्ली बाजार करपाक बट आतां पावल्या आणि टायम जाला 4:30 सांजची 4:30 जाल्ली आसा. इतलो बाजार की मदीं व्हिडिओ कंटिन्यू करूंक पावत ना जालें कारण खूबशा हातीन बॅगां 2-3 कडेन सामान. सो ते सामान कलेक्ट करता गाडयेन घालता हे सगळे गोष्टींनाय मदीं ब्लॉक करूंक पावूंक ना. बरे तरेन शॉपिंग केली खूबशी शॉपिंग करपाची आसली ती केली आणि फायनली घरा येयली. सो गेटीचें कामूय चालू आसा म्हटल्यार ते वचूनय जेवन येयले परत आतां कंटिन्यू केलां तेंच्यांनी गेटीचें काम आणि गेट सुद्धा बऱ्या तरेन रेडी जाल्ली आसा बरी दिसता सामकी. सो अशें आसा आनी पावसानूय बरें केलें आमकां बऱ्या तरेन शॉपिंग करून दिली. थँक्यू पावसा तुका कारण अजिबात पावस रावंक ना बऱ्या तरेन काम जालें. सो अशें आसा आनी तेच बरोबर कितें सांगू तुमकां. सो जीव मात जॅम जालो जेवंक ना आमी अजून कितें खावपूय ना आनी संजय रिटर्न गेलो घरा कडेन कारण आमचे थोडेशे सामान आसले. सो ते कितें करतली यूज काय आमकां जायना दारां बीन यूज जायनासली. सो म्हटलें घेवन चल टायल्स बीन आसले आमचे थोडेशे जे आमकां यूज जावंक ना. सो त्याच गाडयेन आमी परत रिटर्न संजूगेर धाडले म्हटल्यार तेका यूज जातले तेका लागून तो गेलो आनी अशें आसा. सो चला गाईज व्हिडिओ एंड करता कारण व्हिडिओ खूब व्हडलो जातलो आनी व्हिडिओ एंड करून कितें तरी चाव बीन घेता म्हणजे मातशीशी एनर्जी येतली. सकाळी खावन गेल्ली कितें तरी चपाती अजून काय खावंक ना. सो चावेची मातशी येयले म्हणटा तशी. सो चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडला आसतलो. व्हिडिओ आवडला आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या अनुसार देव बरें करूं. बाय बाय.